सुनाते गायन घेऊया. A36, page number 20. A36. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयच्या मिसाचे बलिदानांत आयचे मिसांत आमी किरीत भाशेन मारी इमाकुला समुदाय रेजिडेन्सी हांगासर रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक ही मिसाची मांडावळ सांबाळटात. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक तांचे आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसा मागुया रिवाल्डो आल्वारीस हो आमचो भुरगो आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. ह्या आमच्या तरणाट्याक देवान आशिर्वादान बरी भलायकेन ताका राखवान सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. अविवा वेलांका हें वर्च्युअल ऑटिझम ताचेर किरीत भाशेन तें कोश्टवता. ह्या भुरग्या खातीर आमी मागुया देवान ताका राख सांबाळ आनी परतून ताका बरी भलायकी दिवंक आनी आपल्या जिवितान हे कोश्ट आसात ते बरे तरेन समजून घेवंक आनी ताका भलायकेन राखून दवर म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचेही नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जंय आमी रावता, जंय आमी भोंवता आनी जंय आमी वावर करता, थंय आमकां गरीब गरजेवंत भावा भयणी मेळटात. थोडे फावटी आमची वागणूक असल्या भावा भयणी सोवे बेपरवेची आनी बेजबाबदारीची जाल्या. आयचो विशय असल्या मनशां सोवे आमकां उदार दयाल जावंक आपयता. आयज आमचो सोमी जेजू आमकां दर एकल्याक म्हणटा, एक पेलो लेगून पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेल्ल्या बोगोर उरची ना. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमकां उदार दयाल कालीज दी म्हूण मागुया. तशेंच आयज आमी सांत पेद्रू धर्मदुताचे स्वस्थेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटना
हे संस्थेच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी मोगार बाबा भयण आयच्या दिसाक आमकां उदार मोवार काळजाची सावंक सोमी जेजू क्रिस्त आपयता. ह्या 3 आयतारांक गेल्ल्या आयताराक आनी ताच्या पयल्या आयताराक जेजू आपल्या 12 शिसांक विचून काडटा. आमी आयकलां जेजू 12 शिसांक विचून काडून तांकां पाठयता आनी पाठयल्या उपरांत जेजू तांकां उपदेश दिता. तांकां तो आपल्या जिवितान कशे तरेन तांणी वागणूक करची तें तांकां तो आपल्या जिवितान दिता. तर तांणी करता आसतना आज हो निमाणो भाग मातेव चॅप्टर 12 कितें भाशेन आयच्या दिसाक आमी आयकुया जेजू कशे भाशेन तांकां आज्ञा दिता ती. आनी हे जिवितान तांणी करचे खातीर उदार काळजा मनाचें तें जावं. पेल्या सोवे तांणी उदारपण दाखोवंक आपल्या जिवितान दोयाड मोवाड तें जावं. ताचे शीस कशें सगल्या संवसाराक आपूण जेजूचे गोवाय जातना आपल्या जिवितान पयले दुसऱ्यांक भोगसणे दिवपाचे मनीस जावं. दुसऱ्यांक तांणी उदार मनान घेवंक आनी दुसऱ्यांनी तांकां आसा तशें मानून घेवंक जाय. ते फावटी आमचे जिवितान अशें करूंक आमकां कठीण. आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी कुडीक चुकता. आतांच आमी इगोर्जेन येता तेन्ना आमी खंय बसता तें आमकां विचार करुया. कुडीक आमी आमकां जाय तो कम्फर्टेबल झोन घेता, फाटीं बसता. दुसरो येतलो ताचे आमी विचार करिना. कुडीक आमचे भाव आनी भयण्यो थोड्यो लेट येतात, तांकां कुडीक फाटल्यान बसूंक स्वात मेळना, मागीर ती सगळीं हांकडेतात. तशें करचें न्हय. आमी सगल्यांनी मुखार येवन बसचें आनी दुसऱ्याकूय उदार मनान हो जागो आमी दवरचो म्हूण आमचें मन उदार करुया. जेजू आमकां शिकयता ती शिकवण आमचे जिवितान पाडूंक आमी वावरुया. पूण जायते फावटी चुकता देखून हे वेळार देवाचे काकलुतीक उलो मारून भोगसणे मागून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. Moima Deva Utsorgi Ani Shanti Tachaista Sosa Sarvespora Deva Surgincharaya Surpudvidar Deva Bapa, Deva Bapa, Ami tuka namaskar kota, Ami tuka dinwasta, Tuja tur vaibhava pasot, Ami tuka vakanta, Soumya बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या
बापाचे शेरे शेरे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापलो तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे Jesu Christa eklos tu popi eklos tu ismor eklos tu por mesmor Amen Amen Pratuya देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका भोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जियोशें कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप एक दीस एलिझेव जुनामा वेतालो थंयसर एक नांववस्ती बायल आसली आपणागेर जेवंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो उपरांत सदांच थंयसरल्यान येतना वेताना तांगेर तो जेवंक रावतालो तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता तो दुबावीन एक देवाचो भागिवंत मनीस ताका आमी वयर पाटसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज एक मेज एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावून दी एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो तेन्ना आपल्या सेवकाक विचारलें तिका आमी कितें करुया जेहाजिनान दोबाब दिलो तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला एलिझेवान ताका सांगलें तिका आपय सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासोरशी उबी रावली ताणें म्हणलें ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एक भुरग्याक वेंगयतली देवाचें उतर हें आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या परतून म्हणुया तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटल्या तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकोणटलो पिनकेचे पिनकेत तुजें विस्वाशीपण पोरगोडटलो तुजो मोग सासनाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोंड करून दवरलाय जाबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटल्या तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरसां बागी तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटेल्या तूंच ताची वडवीक तांचें बळ तुज्या बोलेपणान आमची सोक्ती वाडत वेता कित्याक सर्वेस्पराचेरूच
आमची राखण करता, कित्याक सोर्वेस्पोरूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब: तुजो मोग सोर्वेस्परा आमी सदांकाल वाकाणटल्या. भगवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटवेले वाचो. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान, म्हणजे ताच्या मरणान बुडयल्यान. हे तुमी नकलोत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सतमंता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेदना तो पातका खातीर एक फावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात. तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्त सवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें उद्गार. काळोखांतलीं काडून उजवाड देसान तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान. निवडलेली कुळी राजकीय याज्ञीक तुमी, संस्कारलेली परजा देव परजा तुमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, मोशेवून आपल्या बापायचो वो आवयचो उदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. मोशेवून आपल्या पुताचो वो धुवेचो उदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन मोशे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एक प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एक प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महानी. बाबा भयणीनो, आज आमी साद्या काळांतल्या 13व्या आयतारांत भितर सरल्या. वी आर इन द 13th Sunday
ऑफ ऑर्डिनरी टायम. आनी ह्याच्या दिसा मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें हें वाचप आमी घेतलां. आमी जाणा मातेवाचो 10वो आवेसवोर जेजू 12 शिसांक विचून काडटा. आमी सुरवातेक गेले ते 11व्या आयतारांत आयकलां जेजू 12 जाणांक विचून काडटा. आनी कोण तें नांव आमी आयकलेलीं 12 जाण. आनी 12 जाणांक विचून काडल्या उपरांत तांकां कशे तरेन आपलें हें कार्य ताणें फुडें व्हरचें, कितें करचें, ताणें आपल्या जिवितान जेन्ना ते वेतात आपले शीस कशें आपल्या जिवितान ताणें कितें करचें हें गेले त्या आयताराक आमी आयकलां. आनी आयचे दिसा किरीत भाशेन जेजू तांकां 2 आज्ञा दिवन पाठयता. तुमी उदार मोवाड जावचे, तुमच्या जिवितान तुमी दोयाड जावचे आनी म्हजे शीस म्हणून तुमी ह्या संवसारांत वेतात तेन्ना तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. ह्या 2 वस्तू वयर जेजू तांकां पाठयता. म्हणटूच तुमच्या जिवितान तुमचो खुरीस व्हरूंक तुमी तयार रावचे. भाऊ भयणीनो, हे वेळार आयच्या सेवा धर्मांत आयला ते भाशेन एका पाद्रीन सांगलेली ही घडणी आपल्या जिवितान आनी आमच्याय जिवितान घडटा तसली वस्त. एका दिसाक एक तरणाटो भुरगो, ही खरी इतिहासान घडलेली घडणी. एक तरणाटो भुरगो आपल्या जिवितान जायते कश्ट दोग तो सोंसता. न्यूजपेपर लोकांच्या दारांनी घालता, न्यूजपेपर उरतात ते ओल्ड न्यूजपेपर विकता, आपले बूक तो विकते घेता, आपल्या इस्कॉलाची आपले कॉलेजीची फी तो फारीक करता. अशें करता आसतना हो तरणाटो एका दिसाक भुकेता वावर करता आसतना. अकस्मात तो म्हणटा आतां हांव दुसऱ्या घरान वेता तेन्ना दारार मारतलो आनी म्हाका कितेंय जेवण दी म्हूण मागतलो. अशें आसतना दारार तो मारल्या उपरांत एक तरणाटें दार उगडटा. आनी तरणाटें दार उगडल्या उपरांत तो सगळोच थोठाकता आनी जेवण मागचे बदलेक तो एक उदकाचो ग्लास आपल्याक पिवंक दी म्हूण ताचे लागीं मागता. चेडूं भितर वेता आनी एक दुदान भरलेलो व्हडलो ग्लास हाडटा आनी ताका पिवंक दिता. तो पियेल्या उपरांत त्या चेडवा लागीं विचारता कितले पयशे हांवें फारीक करचे हाचे, ताची किंमत कितली. ते म्हणटा म्हजी आवयन म्हाका सांगलां उदारपणान दिता ताका केन्नाच तुवें पयशे घेवचे न्हय, ताचें मोल आसना, कित्याक तुवें उदार मनान तें दिलां. देव आमकां उदार मनान दिता, आमी दुसऱ्यांक उदार मनान दिवचें. बाबा भयणो, हो तरणाटो वेता. हें तरणाटें व्हड जाल्या उपरांत एका दिसाक तें पिडेक सांपडटा आनी पिडेक सांपडल्या उपरांत तें सारकें चड बाबा भयणीनो असोक्त जाता. आनी संवसारान जायत्या दोतोरांक पळय उपरांत एक दोतोर एका हॉस्पिटलान येतलो म्हणून तें थंयसर इलाज करूंक वेता. इलाज केल्या उपरांत ह्या दोतोराक सांगतात ह्या तरणाट्याची गंभीर परिस्थिती आसा, तें पिडेक सांपडलां. आनी हो दोतोर त्या हॉस्पिटलांतलो थंयसर त्या रुमान पडूंक वेता आनी त्या तरणाट्याक तो वळखता आनी त्या तरणाट्याचो तो इलाज करता. जायते म्हयने सोंपल्या उपरांत ह्या तरणाट्याक तो वाचयता, हे पिडेंतलो तो भायर काडटा आनी ताका बरें केल्या उपरांत तो ताचें बील आपल्याक दी म्हणून सांगता. बील आयल्या उपरांत तो ताचेर कितें बरयता, एनवलपान घालता आनी नर्सी लागीं दिता. ह्या तरणाट्याक हें बील आयल्या उपरांत तें घाबरता, कित्याक हॉस्पिटलाचें बील जायतें आसतलें आनी तें हांव कशें फारीक करतलें चिंतेस्त जाता. जेन्ना तें बील उगडटा, कडकडून आपले हात कडकडून बील उगडटा, थंयसर तें पळयता एका दुदाच्या पेल्याची ही तुजें मोल देव बरें करूं. भाऊ भयणीनो, भुरगें जें कितें ताणें उदारपणान तरणाटें ल्हान भुरगें आसतना एका भुरग्याक ताणें एक दुदाचो पेलो दिल्लो, तो ताका परतून एक देणगी कशी हो दोतोर हावड केली आपल्या जिवितान ताका फारीक करता आनी ताचो इलाज करून ताका बरें करता. मगाळ भावा भयणीनो, सुनामाची ओस्तोरी राजाच्या ह्या पुस्तकांत आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर आमी वाचता सुनामाची ओस्तोरी. थंयसर एलिशेव प्रवादी वेता, सुनामा वेता आनी एलिशेव थंयसर
आपले प्रवादी कार्य करता. अशें कार्य करता आसतना ही ओस्तोरी ह्या प्रवाद्याक पळयता आनी दिसपटी तो थंयसर वेता म्हणटच ती ताका आमंत्रण करता आपल्या घरा लागीं, ताचो परामोस करता, ताचो सन्मान करता आनी जितले फावटी तो ते वाटेन वेता तितले फावटी ती ताका येवकार दिता आनी ताचो परामोस करून ताका जेवण खाण दिता. इतलेंच न्हय, आपल्या घोवा लागीं भासाभास केल्या उपरांत ती ताका एक रूम बांदता आनी तातूंत एक मेज, एक कुदेल, ताका जाय ती वस्तू ती दवरता आनी दिसपटी हो प्रवादी त्या वाटेन वेता आसतना ताचें जेवण खाण ती पळयता. एका दिसाक प्रवादी ह्या ओस्तोरीच्या सेवकाक आपयता आनी म्हणटा ती ओस्तोरी म्हजो इतलो बरो परामोस करता, हांव तिका एक देणें दिवंक सोदतां. त्या वेळार तो सेवक म्हणटा ती ओस्तोरी कोश्टवता, ती ओस्तोरी त्रासान आसा, ती ओस्तोरी आपल्या जिवितांत जायते त्रास दूख सोंसता, कित्याक तिका भुरगें ना. पूण ह्या आपले कोश ती कुशीन दवरून उदार मनान दुसऱ्यांची सेवा करता. हें आयकून एलिझेव प्रवादी तिका आपयता आनी म्हणटा ह्याच वर्सा, फुडल्या वर्साक ह्याच दिसा तुका भुरग्याचें देणें फावो जातलें. उदार मनान, उदार काळजान केल्ले देव तुका हे खिरीत भाशेन बक्षीस न्हय पूण तुका आशिर्वादान बोत्तलो म्हूण तिका तो इनाम दिता. आनी भाऊ भयणीनो, ही ओस्तोरी कुशाल जावन उदार मनान केल्ल्या वावरा खातीर देवाची तुस्ती त्या वेळार देवाक वाकाणटा. मगर भाऊ भयणीनो, आमी जितली उदार, आमी जितली मोवाड, आमी जितली दोयाड, तितलें देव आमचे सवें दोयाड जाता. आनी आज जेसू आमकां म्हणटा ह्या ल्हानांतले एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. म्हणजे द मोर यू गीव द मोर यू वील रिसीव. भाग्यून पावलो काय बरें म्हणटा, आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव ओदीक मोग करता. आनी आयच्या दिसाक जेजूचें शीस जावंक कितें गरजेचें? पयले सुद्दां जेजूचो वॉट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दॅट वी मे बिकम द डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा आपलें शीस जावंक कितें गरजेचें? पयले सद्याक जेजूचो मोग करूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर जेजूचें शीस जावंक जेजूचो खुरीस मोगान आमचेर येता तें खुरीस आमी व्हरूंक गरजेचें. आमी जेजूचो पाटलाव करता आसतना आमचेर खुरीस जायते येतले, आमी ते उदार मनान, उदार काळजान व्हरूंक गरजेचें. दुसरो म्हाका आडकोड घालता, दुसरो म्हाका केणटा, दुसरो म्हाका वायट म्हणटा म्हूण आमी जेजूचो पाटलाव करिनासतना रावंक जायना. आमकां जेन्ना आडकोडी येतात तेन्ना खुशालकायेन ह्या जेजूचो पाटलाव करता म्हूण आमी आमचो खुरीस व्हरूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार बाबा भयणो, आमी आमचो जीव खर्चूंक गरजेचें. वी आर रेडी टू डाय फॉर द वॅल्यूज दॅट क्रायस्ट हॅज टॉट अस. जायते फावटी घडीक आमकां दिसता ती आमच्या मना प्रमाणे जावंक जाय. ना, जेजून आमकां एक उपदेश दिला, म्हजो पाटलाव कर. आनी जेन्ना आमकां उपदेश दिला पाटलाव करूंक, गरज आमी ताची पाटलावदारां कशी आमचेर येता ती आडकोड्यो, आमचेर येता ते कोश्ट दूख आमी फुडो करूंक. वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम देम. जायते फावटी आमी भाव भयणीनो ते कोडशाक धरूंक सोदता. जायते फावटी वी वॉन्ट टू अवॉयड. जायते फावटी आमी डिफेन्स मेकॅनिजम घेता. तशें करचें न्हय. आमी पाटलावदारां कशीं हे फुडो करून आमच्या कुर्साक वेंग मारून जेजूचो पाटलाव करचें. दुसरी वस्त आयज जेजू आमकां सांगयता तेन्ना उदार मनान आमी दुसऱ्या सवें दोयाड जावं. म्हज्या एका शिसाक, म्हज्या एका पाटलावदाराक कोण तानेला ताका तुवें एक उदकाचो पेलो लेगून दिलो जाल्यार तुका मजुरी फावो जाता आनी सुर्गीचो बाप तुका ही मजुरी फावो करतलो. माय फादर इज जेनरस. म्हणटूच तूं तर तुज्या जिवितांत दोयाड जालो जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुजे सवें दोयाड जाता. एंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर इन गेलोर. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी तर पळयलें जाल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत एकामेका सवें दोयाड जावंक आमकां जाय ते सोयीक मेळटात. पाटलावदारां कशीं आमच्याच आवय बापाय सवें तांकां जाणटे पिरायेर मजुरी करूंक, आमची भावा भयणां जेन्ना प्रश्नान सांपडटात तांकां आदार करूंक.
आमची बाबा भयणो शेजार सामारी आमच्या सवे कसलोय आदार मागतात तेन्ना तांकां ह्या आदाराक आमी फूल ना पाकडी दिवन तांचो आदार करूं, तांकां बरें उतर आमी दिवंक आज जेसू आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितांत बाबा भयणो एक समुदाय कशे आमी जियेता. आमी जाणो ल्हान ल्हान आमचे सॅक्टर आसात, आमच्या सॅक्टरान कशे तरेन आमी भाग घेता तो आमकां विचार करुया. खरेंच उदार आनी मोवार काळजाची आमी ह्या सॅक्टर मिटिंगेन आमी वेता काय आमचे समुदायाचे जमात जाता तेन्ना आमी खरेंच वेळ दिवन थंयसर वेता. आमी खरेंच एक तरी आमी वर्साक मिटिंगेक एटेंड करता जाल्यार आमकां विचार करुया. वो आमी निभा दिता, म्हाका नोकरेचो वेळ मेळना, म्हाका दुसरें काम आसा, हांव येता म्हणसर तुमची मिटींग जाता, म्हाका भुरग्याक ट्युशनाक व्हरूंक जाय, असली निमतां आमी दिता जाल्यार आमकां विचार करुया. भाव भयणो, उदार मोवार काळजाची जेसू आमकां जागोवंक आपयता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी करिना ती जावन आसा आमची सृश्टी सांबाळपाची वस्त. आमकांच जायत्यो वस्तू मेळटात वॉट्सॅपार जावं आमचे विडियोज येतात तातूंत. आमी कचरो हांगा थंय उडोवचो न्हय म्हण आमी सांगता, पूण आमीच कचरो करता. कसो? आमच्या जिवितांत नाका आसलेल्यो वस्तू आमी वापरता, जावं तो टिश्यू पेपर घेता, जावं ती हेर वस्तू आमी जेवणा खाणाच्यो वस्तू आमी वापरता. आमच्यान त्यो बाबा भयणीनो सोडून दिवंक जातात. पॅकिंग म्हण आतां आमची नवी परंपरा जाल्या, जायत्यो वस्तू आमी पॅकिंग करता, रोखड्योच पॅकिंग. आमकां पॅकिंग जाय आयज काल. आदी आमची जाणटी बाबडी बरे तरेन आपलेच वस्तू ते प्रात काडून बरे तरेन सांबाळून दवरताले वस्तू आनी ती आयदनां धुतालीं. आज आमकां धुवंक नाका. वी हॅव थ्रो अवेज, भायर उडय, काड भायर उडय, कचरो कोर जाय तसो. कितले आमी उदार मोवाड काळजाचे ते आमकां विचार करुया. ही सृश्टी कशे तरेन आमी सांबाळटा. सृश्टी जंय घाण आसा थंयसर आमी साफ करूंक सोदिना. कचरावालो जो येतलो तो साफ करतलो. भाव भयणीनो, तो कचरोवालो न्हय, आमी ती कचरेवाली. कित्याक आमी साफाय करूं येता ताका साफ करूंक लायता, पूण आमी एक बोट घालिना, हात घालिना थंयसर साफ करूंक. आमचे इगोर्जीन दर एका सुमानाक साफाय करपाची एक समुदायक वाव दिलो आसा. कितलीं जाणां आमी येता ते आमकां विचार करुया. भोव थोडीं भावा भयणां आपली जबाबदारी म्हूण समजून येता, दुसरे आमी उदार जावंक सोदिना. आजच्या दिसाक जेसू आमकां पाटलावदारां कशी विचार करता. एका प्रवाद्याक प्रवादी कसो स्वागत तुमी केलो जाल्यार ताका प्रवाद्याची मजुरी मेळ. पूण एक उदार मनान उदार काळजान तुवें तर तुजी सेवा दिली जाल्यार तुका सुर्गीचो बाप मजुरी फावो करतलो. आमी आमच्या कोश्टवतल्या भावा भयणांक बुजवण दिवंक, बरें उतर दिवंक आमी प्रयत्न करुया. आमी आमच्याच घरांत बरे तरेन जिवया. आमच्या शेजार सांबाऱ्यांक बरे तरेन आमची वागणूक करुया. आमच्याच समुदायांत अदीक आनी अदीक भावा भयणीनो आमी वांटो घेवया. आमचे फिरगोशेन जी वाड आमी जावया. आनी तेन्नाच की आमी जेजूची पाटलावदारां, तेन्नाच की ते सुनामाचे वस्तुरे भाशेन उदार मनाची जावंक आमी पावतल्या. हावड कॅलीन आपल्या जिवितांत उदार मनान आपल्याक एक दुदाचो पेलो दिलो. ताचे विशीं ताणें आपलें उदारपण हे वस्तुरे सभेन दाखोवन केलें. आमच्या जिवितांत देव जायतीं बरीं देणी आमकां दिता, जायत्या देण्यांनी आमकां भरता. उदार आमी जावया, मोवाड आमी जावया, तेन्नाच की आमकां सुर्गीची मजुरी फावो जातली. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो,
तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक तुवें तान शिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातक्यांचें भोगसुलें बागयून पावलू आमकां उगडास करता. जी कोण आस्त्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. ह्या वेळार आमची कांय मागणी भावार्थान मोगार बापा सोशी दवरतना आमकां किरीत भाशेन दोयाड उदार काळीज ह्या वेळार मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासून मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या जिवितान पयलो आनी म्हत्वाचो जागो दिवं आनी देवाचें मिसांव काळजीदारपणान फुडें व्हरूं तांकां बापाचो आदार मागुया. नवान बापा हे मागणी करता तुका. सरकारी फुडाऱ्यां पासून मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी गरीब गरजेवंता सवे उदार दयाळ जावन दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका. जोर एका क्रिस्ती भावा भयणी पासून मागुया. जंय आमी रावता, जंय आमी भोंवता आनी जंय आमी वावर करता थंय आमकां मेळटल्या गरजेवंता भावा भयणी सवे जेजूक आमी पळयोवं आनी तांचे सवे आमचे लागीं घडटा ते भाशेन उदार आनी आमी जावं आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका. कश्ट दूख सोंसतल्या पासून मागुया. आमच्या जिवितान कुरीस कश्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना जेजूच्या कुर्साचेर आमी नदर मारून प्रेरण घेवं आनी सोमी जेजू भाशेन काळजीदारपणान आमच्या आदोलकत आमी फुडें व्हरूं आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणी करता. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. दोयाळ बापा, खालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दोतोरडे लढा गीत घेऊया. C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोनात उबारू सर्वेस पौराक भेटूया. आमचे दोळे उबारू देवा वावर पडूया. आमचे काळी सुबारू देवा काळजाक मिळूया. ताच्या मोगा सारको साव आमचो मोग ओपुया. मोशा बाबा भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुझें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काडयेन सुतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेसूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरोवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी सागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धरून आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सूर पदवीदार बापा सूर बंधुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. उदार मोवाड आनी दोयाड जावंक आमकां जाय ती सोयीक मेळटात. जेसूची पाटलावदारां कशी आमच्या जिवितांत दर एक घडयेक आमी उदारपण दाखोवंक दर एक घडयेक आमी आमची मोवाळाय देवान आमकां दिल्या तशी दुसऱ्यांक दिवंक आनी उदकाचो पेलो तानेल्ल्यांक भुकेल्ल्यांक आमी दिवंक आनी पावोवंक आमकां जेसू प्रार्थना शिकयता. ह्या प्रार्थनांत जेसू आमकां म्हणटा तुजीच चुकतात तांकां भोगसूंक करोस तेन्नाच तुजीं पातकां भोगशितलीं. हेंच उदारपण आमी दाखोवंक जेसून शिकयलेलें प्रार्थन ह्या वेळार सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार जे खुशी परमेत तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करते आमची कापी कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करते आमची कापी कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करते आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजो आपल्या पाटलावदारांक उदार दयाड आनी मोवाड जावंक आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. तुझ्या इलाजाच्या म्हाका भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोगता तसलो फूड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 20,200 रुपया. फुडल्या आयतारा सद्या काळाचो 14वो आयतार 3 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करपी सांज जुजे वाज समुदाय डोमिनोज सायड. दुसरे मीस 8 वाजता लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD. तिसरे मीस भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन 10:30 ते 11:15 वाजता. पवित्र संस्काराची बोजूण बुधवारा दिसा सांजेची 7 ते 8 वाजता आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी सोनवाराक इंग्लीश भाशेन आमचे इगोर्जीन 6 वाजता आनी दाबोलीं कपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. 8 तारखेक जुलयाचे पयल्या वर्साचे मीस आसतले सोंपलेल्या एस्तेला रॉड्रिगीस 7 वाजता 8 तारखेचो त्रयोदशी. भाऊ भयणीनो, किरीत भाशेन एक सर्क्युलर आयला द प्रेसिडेंट एंड कॅथलीक बिशप्स कॉन्फरन्स CBCI हांणी धाडून दिला. सगल्या आमकां क्रिस्तांवांक किरीत भाशेन आज आयताराक हो संडे फॉर पीस एंड प्रेयर फॉर द सफरींग पीपल ऑफ मणिपूर किरीत भाशेन आमी मागणें दडवण आनी उपास तांचे खातीर करचो. आमच्या घरांत आमी तेस करून ह्या लोकां खातीर मागूंक. आनी आमच्या बिस्प साहेबान एक अकावंट धाडला. तुमकां जर कोणाकूय कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें आसा तुमी आमचे ऑफिसान नाजाल्यार तुमी तें पळोवन तातूंत तुमी डायरेक्टली धाडूंक जाता म्हूण तांणी विनोती केल्या. कावन्सील फॉर जस्टीस एंड पीस आनी CRI गोवा युनिट ते जॉयंटली बाबा भयणो प्रेयर फॉर पीस येता त्या सोनवारा दिसा करतले आझाद मैदानाचेर 3:30 वाजता. कोणाकूय तर वचपाची खुशी आसा तुमची नांवां तुमी दिवची. ह्या आमच्या मानुपूरच्या लोकांक किरीत भाशेन आनी आमच्या इंडियेक घडटात त्यो घडण्यो शांती आसूंक सगल्या आमच्या इंडियेक आनी आख्या संवसाराक आसूंक थंयसर आमी एक जमात करतले 3:30 वाजता आझाद मैदानार. म्हणटच कोणाकूय तर वचपाची खुशी आसा PPC आमचे सॅक्टर लिडर आसात तांकां तुमी नांवां दिवची. आमी ट्रान्सपोर्ट करतले कितलो लोक आसा ते पळोवन आमी ट्रान्सपोर्टाचो बंदोबस्त करतले. कोणाकूय तर वेदी सेवकाक तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक खुशी आसा जाल्यार तांणी स्टेफनी लुकास हाचे लागीं नांवां दिवची 8 जुलय पर्यंत. तांची मिटींग जातली 8 तारखे जुलयाचे 5 वाजता आमचे इगोर्जे लागीं. उबी रावया. बाबा भयणीनो, सुरवातेक सांगला ते भाशेन आमी जेन्ना बेगीन येता हे इगोर्जेन बसूंक सोदता तेन्ना आमी मुखार येवन बसचें. दुसरे फावटी आमकां सकयल देवन तुमकां मुखार हाडूंक तुमी करिनाकात. कित्याक जागो रितो दवरता तेन्ना आमकांय बरें दिसना मुखार सगळे बांक रित्यान लोक फाटल्यान बसता. आमी हेर सगल्या सुवातांनी वेता तियात्राक वेता पिक्चराक वेता तेन्ना आमी मुखायले जागे घेता. बरे जागे आसा ते आमी पळयता. फकत इगोर्जेन आमी कित्याक हे भाशेन करता तें हांव नको. म्हणटकूच उपकार मागता तुमी मुखार येवन बसचें. कित्याक दुसरो लोक येता तांकां उदार मनान आमी जागो सांबाळून दवरचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात उदार दयाळ आनी मोवाड काळजाची जावं क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7. आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीना दिवं सोल्यानी पोतून Jésus,